भायर जोर पावसू तेन्ना एक उंचार बजो पियावा बजो तेवे स्पेशली आनी एक कप स्ट्रॉंग कॉफी जेव च्या घेवन ते पावस पळोवन ते खावचे एक गम्मतच पळयाची सुपर पियावा बज पूरा जन करताची मिगेल स्टाईल ऑफ पियावा बज हांव हांगा रेसिपी सांगता तुमकां असल सिंपल रेसिपी साका मिगेल चॅनला लायक शेअर कमेंट करा आनी सबस्क्रायब करना जाल्यार पूरा जनान सबस्क्रायब करा. आतां हांव पियाव शिंदूच कशें म्हळ्यार फस्ट दिगायेन 2 कूडको करच्यो आनी आड्डायेन 2 कूडको करच्यो आनी ते हाफ स्लायस म्हणटा पळय तशें हाफ स्लायस पातळ पातळ स्लायस करून घेवच्यो. एक 4 पियाव शिंदून एक 4 पियाव एक मिडियम सायज 4 पियाव शिंदल्यार एक 10-15 बज जाता. ते तितलें बज करूंक आरामेर एक 20 मिनीट आसल्यार पुरो. आशिल्ल्यां पैकी इजी रेसिपी आनी इजी करूं जेवं स्नॅक म्हळ्यार पियाव बज. आतां हांव मिगेल स्टाईल ऑफ पियाव बज सांगता. आतां ते हाफ स्लायस करून दवरलें हाका सुरवेक मिठ्ठा पिट्टी घालची आनी मिरसांगी पिट्टी घालची आनी हांव एक चिमटी हळदी पिट्टी घालची आसा तेन्ना ताका लायक कलर येता आनी हें समची हातान अशी चिरडूनशी घेवन मिक्स करून दवरका. बरी मिक्स करची मात न्हय ते हातान समची केची फोर्स घालून चिरडूनशी दवरका कित्याक म्हळ्यार तेन्ना ताका उदका पश येता. ते उदका पश आयले कुडले ताका आमकां चण्या पीठ घालून कालोवच्याक इजी जाता. एश करून घेवन 10 निमिश दवरचे तितले भितर ते 10 निमिश ताका उद्दायो भितर करबेवू आल्ले तर्ण मिरसांगे कोच्चोलू पुरासा पूर शिंदून हाजे वयर घालून घेवचे आनी एक स्पेशल एक घालू आसा हें म्हगेल अम्मान करचें 2 कोथंबरी धाडान घेवची ते मिक्सरा पिट्टी करून हेज्या क्रश करचे चेंचूच म्हणटा पळय ते एक चेंचून घेवचे ते सपूर कात्तन मेळका ते कोथंबरी लायक जाता ते एक चमचे कोथंबरी ताका चेंचून आनी तूं घालची घ्या ताका समय उदका पश आयल्या पळय आनी आतां एक हाका धरची तितले चण्या पीठ एक कप चण्या पीठ घाल्ले वय म्हण जाल्यार एक 2-3 चमचे तांदळा पिठी घालचे आनी सम मिक्स करचे. हाका पावनी हांव घाल्लेले पावनी हाका आनीक बग घालूं विसरली हाका एक उन्हा पळय शेणाव तेल तापत दवरला हाका पावनी आतां हांव वापस थोडे तांदळा पीठ आनी चण्या पीठ घाला आनी पळय हाका एक 2 चमचे तशें तेल तापयलें एक 2 जेव 3 चमचे उन्हा तेल घाल्ल्या वय म्हण जाल्यार भारी क्रिस्पी जाता पियावा बजो. एक थोडे वेळ दवरल्यार पळय मोव जायना क्रिस्पी आसता. शितले कारण ते ऑप्शनल तेल नाका जाल्यार घालका म्हणना जाल्यार लायक क्रंची जाता मात्र अशें करून आतां कितले जावं धरचे तितले चण्या पीठ चड तांदळा पिठी उणें घालून सम मिक्स करून घेवचें. एक बोट्ट उद्दा घालूं ना हाका आमकां पियावाक उद्दा सोडलेलें तितलें उद्दा तें उदका पयश मात्र तें उदका पयशीन तुची हें कालोवन घेवचें लायक जाता. ते देखून आमी फस्ट मीठ मिरसांग सारोवन एक 10 निमिश दवरचे ते पुरो शिंदून जाता आनी हें रेडी जाता करेक्ट जाता गे. आतां तेल तापत दवरलें उन्हा तेलांत पळय अशें करून हातान अशी सपोर एक अशें ताका शेप म्हणना पियावा बजाक शेपार केल्यार तें लायक जायना कशें येता तशी 4 बोटान अशें करून आनी सोड तर रपचे ते उन्हा जावका तेल सम्म तापोवका घालून चिक्के वैकी नैकीशी उजसान करून सोडच्यो सिम्मारनी दवरून हेज्या चिकी होडू जारी आसूं का पियावा बजो आतां एक लायक बाजून आयले कुडले काण घेवचे गे हांगा आमगेलो हुनूची परंबळी पियावा बजो रेडी जाला. आतां आल्ले नाका जाल्यार हिंगा पिट्टी घाली येता तशें आमगेल कुशी ती कोथंबरी नाजाल्यार थोडे जण लसूण घालता खंय तशी कशी जाता. आतां हुनू पियावा बजांनी स्ट्रॉंग कॉफी जेवच्या सुपर. तुम पूरा जनांनी ह्या मेथडार एक करून पळयाची आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनांत शेअर करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.